मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जुलायच्या 23 तारखेर जागतीक आबा व्हडलीमायेचो दीस आनी मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करूंक पापा फ्रांसिसान उलो दिला. मलगडी नीज जावन आमचें व्हड एक भंडार, तांच्या अनुभवाचें भंडार आमकां खरेंच फुडल्या जिविताक एक संरक्षण. आमच्या मलगड्यांतय आमी मायपास दाखय जायी, तांचे कडेन मोगान उलय जायी, तांचो मोग करी जायी, तांकां आमी खाण उडोवंक नजो, तांकां सांगात दी जायी, तांच्या कडेन सांगाता इश्टागतीन चलय जायी आनी तांच्यो गरजो कितें त्यो समजून घेवन तांचें आयकून तांकां तांच्या काळजाक दादोसकाय दी जायी. असलो दीस हो. आमच्या घरांत आसच्या मलगड्यांतय चड लागींसरच्याक हो दीस आमकां उपकारा पडटलो. तांचे पासून मागणें करूंक आनी तांकां आमच्या मोगाचो उबाळ अनुभव दिवंक हो दीस आमी वापरची गरज आसा. देवाची काकुळट संततेतावन संतते पर्यंत म्हणली उतरां मरयेच्या स्तुती गायनांतली पाप साहेबान घेतल्यांत. आनी ही काकुळट आमकां मेळ जाय जाल्यार आमी आमच्या मलगड्यां कडेन मोगान आसूंक जाय. मलगड्यांचो आवय बापायचो मोग केल्ले मारिफात जायतें बरेंपण लाभता तें पवित्र पुस्तकच सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां सांगता. हो जागतीक दीस तिसरे फावटी आमी आचरण करता आसतना आमच्या घरांत आसच्या मलगड्यांतय विशेश अभिमान आनी मोग दाखोवया. आमी आज कितें जावन आसांगी तें तांचे मारिफात जाल्लें तेणें. आमी तांचे तावन जल्मून आयल्या आनी आमचें ह्या मनशा जिवितांत संरक्षण आनी व्हडपण आमच्या आस्ती बदकाचेर ना, आमच्या पयशांचेर ना. बदलाक आमचें थंय आसलें एक बरें काळीज, आमचें कोशेर्द, आमचें नडतें, आमी पाळचीं मौल्यां ही सक्कड नीज जावन आमच्या मलगड्यांनी आमकां शिकयल्ली आस्त बदीक. ताचे मारिफात समाजांत आमकां बरो स्थान मान आसा. आनी तशें आसतना मलगड्यांनी आमकां दिल्लो बावार्थ आनी इतर दायज आमी तें मोलादीक म्हूण घेवन तीं आमकां मोलादीक. पापसाहेबान सांगचे प्रमाणें मलगडी आनी युवा जाणां एका सांख्याचे 2 व्हडले कुंदे आसल्या बरी. ताचेर सगळो सांको ताचें बोळ घालना आसा. मलगडी एक कुंदो तर युवा जाणां आनी एक कुंदो आनी हाच्या वयल्यान आमी चलते आसा बऱ्या जिविताच्या कुशीन. आनी तशें आसतना मलगडी आमच्या बावार्थाचो उगडास आनी युवा जण आमच्या जिविताचो फुडार. मलगड्यांनी दिल्लें दायज ह्या पवित्र सभेक आनी समाजेक तें आमी वळखून घेजय आनी तांकां आमच्या काळजांत तावन दिनवास पटयचय. पापसाहेब ह्या वर्साचो मलगडोचो दीस ऑगस्टाच्या 1 तावन 6 तारीख पर्यंत आसच्या जागतीक युवा जणांच्या दिसाक ह्या जागतीक युवा जणांचो दिवस संभ्रम करच्या लिस्बन संभ्रम करच्या त्या वक्ता दोनांयचो एक संबंद जोडून आमकां सांगता. हो एक बरो वेळ तांचे कडेन संवाद चलोवंक. युवा जणांनी असल्या पैणाक भायर सरच्या पयलें तांचें बेसांव मागून तांणी भायर सरच जाय आनी तांचे कडेन तांच्या मागण्याचो आदार आनी संरक्षण दी जाय म्हणून तांचे कडेन विचारी. अशें जाल्ल्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, प्रत्येक जाण युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो, तुमच्या घरांत आसच्या आनी तुमच्या शेजार आसच्या आबा व्हडली मायतय मलगड्यांतय मोग मायपास दाखोवंक हो एक बरो अवकाश म्हणून उगडास दवरात. तांचे सशेन बसात, तांचे सांगाता बसात आनी तांकां मोग दाखयात. आनी तुमकां मलगड्यांनो हांव प्रत्येक जावन ह्या दिसाचे शुभाशय पटयतां. तुमी केल्लें बरेंपण मतीन दवरून सोम्या देवाक अर्गां दिता आनी तुमी संतोशान आसत जाय म्हणून आमची समेस्तांची आशा. तुमी आमकां दिल्लें सर्व बरेंपण हें देवाक मेसवलां तुमकां जावं. खरो संतोश आनी समाधान बरो मलगड्यांचो आनी आबा व्हडलीमायेचो दीस तुमकां मागता. आमी उडास दवरया. जुलायची 23 तारीख आमकां मोगाची आमच्या आबा व्हडलीमायेची आनी मलगड्यांची जतन करचो, तांचो दीस आचरचो हो बरो सुसंदक. तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता.